नमस्कार. आज आम्ही वेलंकनी हा वार्षिक पद्धतीन आम्ही वेलंकनी सायबीण मायचे आशीर्वाद घेवपाक ब्लेसिंग्स घेवपाक हांगासर येयल्यात आणि खूब बरें दिसता की आमचे एवरी इयर आमचे जे कार्यकर्ते आहात ते आम्ही एक सगळे एकठांय जावन हांगासर वार्षिक पद्धतीन हांगासर सायबीण मायचे ब्लेसिंग्स घेवंक येतात आणि सगळे एकजुटान आमचे मेन इंटेन्शन इतलेंच आहा की एकजुटीन एक वाटेन गोंया इतली वर्सां चलता तशें आमी फुडें चलोवपाक जाय. एक वांगड म्हणटा ती एकीकडे एकवट आहा ती हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे एक मेसेज की आमी भेदभाव करनात, आमी सगळे रिलीजन एकीकडे रावन एकजुटीन रावन गोंयच्या उदरगती खातीर काम करतात. धन्यवाद. अनेक फावट खुशयेन आमी हांगासर वेलंकनी येयल्ले आसा आनी सदांचे भाशेन आयज 3रे वर्स आमचो डायनॅमीक MLA जीत आरोलकर आमकां घेवन येयल्लो आसा. वाटेक सगळो दिसपेस करून आनी सदांचे भाशेन खुशालकायेन नाचोन खेळोन आमचे मदें तो आसलो आनी हीच अशीच परंपरा तो सदांकाल दवरतलो म्हण आमी आशेता. आनी जेन्ना 2027 इलेक्शन येता आमी सगळे सांगतान ताजे बरें आसतलें आनी ताका भरपूर मतांनी जिखून दितलें कित्याक तो आमचो खरेंच कसलेच भेदभाव धरिना आमच्या हिंदू आनी क्रिस्तांव मदें. सगळ्यांक तो एकवटान सांबाळटा आनी एकामेकाच्या मोगान सगळ्यांक तो आमकां राखता. देव बरें करूं. म्हजें नांव फ्लोरी कोरया. हांव ही सेकंड टायम म्हाजी हिंगा जीतबायेन हाडल्या. सो आमकां केन्ना खंयच्याच आमदारान हाडूंक नासलेलें, कांयच करूंक नासलेलें. केन्ना आमकां वेलंकनी न्हू कॉलर टुरां करूंक नासलें, पूण एवरी इयर तो आमकां व्हरता आनी हे फावटी ताणें येयला. आमकां एक पयसो पासून मोडूंक पडोंक ना. सो आमी जीतबाईचे उपकार आठयता आनी ताका बरें हे सावंड येता. सिलिया फेर्नांडीस. हांव फ्रॉम आशवेची आनी हांव फर्स्ट टायम जिता बारबर येयल्या आनी जिता सरान आमकां येवपाक हांव तेजे बरें फर्स्ट टायम येयल्या. I would like to thank him for everything what he have done, and I also say God bless him and give him good health and keep him always happy and prosper the way he is doing. आणि हांव ताका सदांच थँक्यू म्हणटा कित्याक जे तेणें आमचे पासत केलां खंयच्याच आमदारान आनी ह्या फुडें खंयचोच आमदार करचो ना. कित्याक हांव तेचे सदांच दिनवासता आनी ताका थँक्यू म्हणटा ताका आनी तेचे फॅमिली आनी ताका सदांच हांव ताका सावूत मारता. आनी जे तेणें आमकां हेल्प केला आनी सगळे आमच्या आख्या पेडण्या म्हालान तेणें आमकां हेल्प केला म्हणून ताका अदीक आनी अदीक हांव चड आनी चड दिनवासता आनी थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस हिम फॉर एवर. आयज आमी वेलंकनी येयल्यो. जीतबाई आमकां आतां कंटिन्यू 3 वर्सां जालीं आपल्या स्वताच्या खर्चान आमकां हांगा हाडटा आनी हांव सायबीण मांय लागीं मागता तो कितें चिंतता आनी मागता तेजे फॅमिलीक दिवचें आनी 2027 बऱ्या मार्जिनान ताका निवडून येवचो म्हणून सायबीण मांय लागीं मागता. थँक्यू. आयज उमेदीन बरोवन आमी वेलंकनी मायेशीन ताच्या पांया लागीं आयल्या. आमी वेलंकनी मायेशीन जायती फावटी जायतीं वर्सां आदीं पावताले पावल्या पूण ही फावट खेरीतपणी आमचो मांद्रेचो आमचो लाडको आमदार जीत आरोलकर ताणें आमकां सगल्यांक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्या जाणांक एकेथी हाडून क्रिस्ती भावांक आमचो एकवट दाखोवंक आमकां सगल्यांक घेवन वेलंकनी मायेशीन तो हांगासर आयला. सो असलो आमदार मेळपाक आमकां एक भाग कशें म्हणटा कित्याक आमकां आमच्या क्रिस्ती धर्मा संवेदाचो ताचो जायतो मोग आसा आनी ह्याय फुडें होच मोग आनी जो एकवट आमच्या सगळ्या मदीं दाखयता तोय फुडाराकूय आसतलो म्हणून आमी आस बाळगिता आनी ताका काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. बायक वयल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक हांव 20 इयर्सांनी मद्रास पावला तेच्या खातीर. म्हाज्या बाईची आंगवण आहली आनी खूब वर्सां हांव चिंतालें की हांव येवचें पूण केन्नाच जायनासलें. पूण आयज जीत बायक लागून हांव मद्रास पावलें. हांव जीत बायक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तो पळय जें कितें लोकां खातीर करता खंयचोच आमदार केन्नाच तेणें करूं ना. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.